नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज काश्मीरच्या गंडरबल जिल्ह्यात सोनमर्ग बोगद्याचें लोकार्पण केलें. ह्या कार्यावळींत केंद्रीय येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग, जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, मुखेलमंत्री ओमर अब्दुल्ला सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बोगद्याचें उक्तावण करचे आदीं बोगद्या भितर वचून पुराय प्रकल्पाची पळोवणी केली. ह्या बोगद्याक लागून गगनगीर आनी सोनमर्ग भितरलो प्रवास 20 ते 25 मिनटांनी उणो जातलो. कार्यावळीत उलोवप करतना फाटल्या 10 वर्सां भितर जम्मू काश्मीर उदरगतीचो केंद्रबिंदू थारून संवसारांतले सगळ्यात उंचेले बोगदे, रेल्वे मार्ग तशेंच महामार्ग हांगा उबारल्यात हे विशीं प्रधानमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. सोनमर्ग टनल देश को आपको सौंपने का मौका मिला है. यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है. और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है. हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं. साथियों, और जब मैं सोनमर्ग टनल की बात कर रहा था, इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी. आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल आणि हालींच दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना हांचेर केल्ले आरोप सक्सेना हांणी न्हयकारल्यात. अरविंद केजरीवाल हांणी दिल्ली उदरगत प्राधिकरणाच्या बसकेंत नायब राज्यपालांच्या आदेशाप्रमाण दिल्लींतल्या शकूर बस्ती वाठाराचे जमनीचे वापर बदलला असो आरोप केल्लो. हे विशीं प्रतिक्रिया दितना हे वायफळ आरोप जावन आपण हे विशीं कसलेच आदेश दिवंक ना आनी जमनीचो वापर हेर गजाली खातीर जावंक ना अशें स्पश्टीकरण व्ही.के. सक्सेना हांणी दिलें. हे विशीं मुखार उलयतना अरविंद केजरीवाल मुद्दाम लोकांक खुबळायता आनी अशेंच चालू उरल्यार तांचेर कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी तांणी दिली. अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए. वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है. उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है. डीडीए ने न तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और न ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है. श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं. संवसारांतलो सगळ्यात व्हड अध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक मेळो आशिल्लो महाकुंभ आयज सावन प्रयागराज हांगसर सुरू जाला. आयज पौष नवमीच्या मुर्तार सुमार 6 कोटी भावार्थ्यांनी गंगा न्हंयेत अमृत स्नान केलें. गंगा, यमुना आणि सरस्वती न्हंयांचो त्रिवेणी संगम आशिल्ल्या विविध घाटांचेर सध्या भाविकांचे अमृत स्नान सुरू आसा. हो पवित्र उत्सव महाशिवरात्री मेरेन चलतलो. ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्यांक उर्बे भरीत परबी भेटयल्या. समाज माध्यमाचेर घाल्ल्या संदेशांत प्रधानमंत्र्यांनी भारतीय संस्कृती आनी मुल्यांची राखण करपी कोट्यांनी लोकां खातीर हो खासा दीस आसा अशें सांगलें. मजगती आयच्या दिसा महाकुंभात वांटेकार जाल्ल्या विदेशी भावार्थ्यांनी आपले मनोगत उक्तायलें. I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. Hello, Christina is here.
आप कैसे हो? मेरा भारत महान. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga river. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. आज राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान राजभवनाच्या दरबार हॉलात यंग लीडर्स कॉन्क्लेव कार्यावळ आयोजित जाली। ही कार्यावळ गोय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेन उच्च शिक्षण संचालनालय आणि माहिती आणि प्रसिद्धी संचालनालयाच्या जोड पालवान आयोजित केली। कार्यावळीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले। कार्यावळीत उलोवप करताना समाजान बऱ्या फुडारांचो उणाव आसा तेन्ना देशाक उदरगतीच्या तिंगशेर पावपा येतान वेगवेगळ्या मळार तरणाट्यांनी फुडारपणात हातभार लावप भोव महत्वाचें आसा अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें। संधी एकदा जाता, संधी परत परत येना। 2012च्या निवडणुकेक हांव जिखलो, आमदार जालो। 2017च्या निवडणुकेक हांव जिखलो, हांव सभापती जालो। 2019त योगायोगान हांव मुख्यमंत्री हांवें विचारूय करूंक नाशिल्लो। हांव परत एकदा सांगता, एट द एज ऑफ 45 कोणूच विचार करूंक शकना आनी तो बी गोंयच्या राजकारणात मुख्यमंत्री जावपाचो। बट इट इज योगायोग। हांवें तेन्ना 2008 जी नोकरी सोडली म्हणून हांव 2019त मुख्यमंत्री जावपाक पावलो आनी ताज्या उपरांत हिस्ट्री तुमकां खबर आसा। हांव तितून वचना। हांवें इतक्याच खातीर सांगलें की संधी परत परत येना, येता त्या संधीचो फायदो घेवपाक जाय आनी त्या संधीचो जर फायदो घेतलो जाल्यार आमी बरेच जाण आपल्या वेगवेगळ्या सेक्टरात करियर करपाक शकतले। आज भारतीय खेळा प्राधिकरणान युवा व्यवहार आणि खेळा मंत्रालयाच्या जोड पालवान पणजेच्या मिरामार दर्यादेगेर फिट इंडिया योगा कार्यावळ आयोजित केली। ह्या कार्यावळीचो मुखेल उद्देश भलायकी, फिटनेस आणि समतोल जीवनशैलीचेर भर दिवप जावन आसा। ही कार्यावळ राष्ट्रीय फिट इंडिया मोहिमेचो एक भाग जावन आशिल्ली। कार्यावळीत वेगवेगळ्या शाळेंतले 325 विद्यार्थी तशेंच हेर खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो। कार्यावळीचे आयोजक चेतन जाधव हांणी हे कार्यावळी विशीं आनी मेळिल्ल्या प्रतिसादा विशीं सविस्तर माहिती दिली। We have started all these programs to propagate the message of Fit India, irrespective of the age limits. Everybody should devote their half an hour at least for the fitness, and to propagate this message to the maximum people, we are coming up with different initiatives, interesting initiatives. And this is an iconic location. Miramar Beach itself is an iconic location to propagate the message, and Goa has a vibe because of their beautiful beaches. So we have come up with this good idea of beach yoga to propagate this message of fitness. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल समाज भलायकी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या सयत पाडी किस्कोण काल नव्या रस्त्या प्रकल्पाचो बुनियादी फातर बसयलो। हो प्रकल्प फुडल्या 6 म्हयन्या भितर त्या भायर मुखेलमंत्र्यांनी सांगेच्या नव्या पुलाचे बांदकाम आणि नव्या मुळाव्या भलायकी केंद्राच्या इमारतीची पळोवणी केली। दिवणा आणि मळकर्णे लेगीत सुरू आशिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या बांदकामाचो तांणी नियाळ घेतलो। आयच्या नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी खेळा संकुलात पहिल्या संवसारीक खो खो विश्वकरंडक सर्तीक सुरवात जाता। भारतीय ऑलिंपिक संघटनेच्या जोड पालवान आयोजित या सर्तीत 20 दादल्यांचे आणि 19 बायल पंगड वांटेकार जातले। आयज सांजे जावपी उक्तावण सुवाळ्या उपरांत रातचे 8:30 वरांचेर सर्तीतलो पयलो खेळ भारत आणि नेपाळच्या पंगडा मदीं जातलो। दादल्यांच्या भारतीय पंगडाचे फुडारपण प्रतीक वायकार जाल्यार बायल पंगडाचे फुडारपण प्रियांका इंगळे करतली। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परतून मेळया सांजेच्या 6:30 वरांचेर। नमस्कार।